लाखावयर मताधिक्य घेऊन जैतिवंत थारिल्ले श्रीपाद भाऊ मोदीच्या तिसऱ्या पर्वात मंत्रिमंडळात स्थान। आयतारा मोदी वांगडा श्रीपाद नायकाचो सोपुतविधी जातलो। उत्तर गोंयांतल्यान 6 खेपे वेचून दिल्ले खातीर श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना उत्तर गोंयच्या मतदारांचे उपकार आटयले। सगळ्यात पहिले तुमचे अभिनंदन। आज सकाळी फुडें एक बरी आनंदाची गजाल सगळ्या गोंयकारांकूय कळ्ळी, खास करून उत्तर गोंया खातीरूय ही व्हडली आनंदाची गजाल। तुमचो आज समावेश जाता मंत्रिमंडळा भितर आनी पहिल्या टप्प्यान ज्यो शपथविधी जाता तातूंत तुमचो आस्पाव आसा। कितें भावना आसा नेमक्यो आनी कितें सांगशात? सर्वप्रथम आमचे मतदार कार्यकर्ते आणि सगळे गोंयकारांचे तांकां धन्यवाद म्हणटा की ताणें दिल्ल्या ह्याच्यामुळे ह्यो गोष्टी सगळ्यो जातात। गेली 5 वेळा आनी आतां 7व्यांदा परत ताणें आशिर्वाद दिल्लो आसा आणि परत एकदा ह्या देशाची सेवा करपाची संधी ह्या तुमच्यान मेळटा। पूर्ण आमच्या पार्टीन आणि मोदीजीन तांच्या टिमीन परत एकदा म्हजेर विश्वास दवरलेलो आसा। ही खूब आनंदाची गोष्ट आसा आणि तो विश्वास मतदारांचो, पार्टी लिडरांचो माननीय मोदीजींचो विश्वास सार्थ करपाक हांव निश्चितपणे प्रयत्न फुडें करता। भाऊ, तुमकां कल्पना आशिल्ली, तुमी शुअर आशिल्ले की तुमचो समावेश जातलो बी म्हणून, काय कितें आशिल्लें तशें कितें मनान कितें आशिल्लें कारण तांकां सगळ्यांक खबर आहा ज्या हेतूंच्यान सगळ्या हेतूंच्यान तिकीट जो इतर जे सगळ्यो गोष्टी जाल्यो सगळे आमी मागा नासतना हे सगळे तांणी केल्ले आसा म्हणून पूर्ण विश्वास आशिल्लो की ह्या वेळ परत एकदा जे म्हाका संधी दितले। मोदीच्या तिसऱ्या टर्मात श्रीपाद भाऊच्या रुपान गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा देखून मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी श्रीपाद नायकाचे अभिनंदन केले। दोतर, आयज शपथविधी जाता प्रधानमंत्री मोदींचो तिसरे फावट आनी एक सगळ्यांक खोशयेची गजाल गोंयकारां खातीर की श्रीपाद भाऊ हांकां आयज शपथविधी तांचोय जाता। सो कितें तुमचें रिएक्शन, तुमची कितें भावना? माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या सरकारात आमच्या गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आनी गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आसतना आमचे सिनियर पार्टीचे वरिष्ठ नेता श्रीपाद भाऊ नायक हांकां मंत्रीपद मेळटा। ही गोंयकारां खातीर आनी गोंय सरकार म्हणून आनी म्हज्या खातीरय बी एक खूब अभिमानाची गजाल आसा, खोशयेची गजाल आसा। हांव त्या खातीर पयल्यात पयली श्रीपाद भाऊ नायक हांचें खूब खूब अभिनंदन करता की तांकां मंत्रीपद मेळटा त्या बद्दल। तांचे आज सांजे ते शपथ घेतले। निश्चित रित्या गोंय सरकाराक आनी गोंयच्या लोकांक हाजो फायदो जातलो। गोंयचे खासदार आनी 6 वेळा जिखून आयिल्ले खासदार श्रीपाद नायक हांकां केंद्रीय मंत्रिमंडळान पयल्या शपथविधीन स्थान मेळटा। ही खूब अप्रूप अशी गजाल आनी म्हत्वाची गजाल गोंया खातीर म्हत्वाची, कारण गोंयांक इतली वर्सां प्रतिनिधित्व मेळत आयलां आनी श्रीपाद नायकाक ते परते मेळटा। ताका लागून एक अनुभवी गोंयचो फुडारी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ताका स्थान मेळप हें खूब म्हत्वाचें अशें आमकां दिसता। आनी ताजे परस म्हत्वाचें पयले मंत्रिमंडळ सोपुतविधीन तांकां स्थान मेळटा। म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या वेळार भाजपाची एनडीएची स्ट्रेंथ कमी जाल्या आनी इतलेंच न्ही जाल्यार कितलेशे अशे कांय आसात घटक, एका अर्दान नितीश कुमार आसा, दुसरे अर्दान आंध्राची जी टीम आसा तांकां मंत्रिमंडळान आस्पावन घेवप, म्हत्वाची मंत्रीपदां तांकां दिवप। ताका लागून पयल्या सोपुतविधीन श्रीपाद नायकांचो सोपुतविधी जातलो काय ना ह्या विशीं दुबाव आशिल्ले ते ना जाल्यात। हाजो अर्थ जे पळय कितें बीजेपीचे म्हणून जे काही म्हत्वाचे खासदार वेचून आयिल्ले आसात तांची जी पळय पयली श्रेणी आसा तातूंत भितर श्रीपाद नायक आसतात। हें आतां आमकां पुरेपूर कळ्ळां। श्रीपाद नायकाचें म्हत्व ताका लागून वाडटा, श्रीपाद नायकाचें एकूण स्टेचर ताका लागून वाडला आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान तांकां स्थान मेळटा आशिल्ल्यान तांकां आमी परबी दिवया। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।